मिसाची सुरवात एक उभी राहून सगळी आम्ही सुरवातीचे गायन गाऊया. देवाच्या डोंगरात सोडूया. A7-5-4 A7 पेज 4. Sorvismorazo borbo Sodogra boros mordo Sorvismorace mondi Soglia borosus morte Devacha dogra soruya Tacha mondira sobuya देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोडूया इशो गासलेल्यो बोरचा सगळी राष्ट्रांतूय जमता एका साड्यान उरगोट आरतोरी ती म्हणटा देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोडूया देवाच्या डोंगरात सोडूया ताच्या मंदिरात सोडूया. सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या डॉमिनिक अल्फोन्सो देवान सर्गीचे राजभाव करूंक मागुया. तशेंच मावक लायला आपलो सल्माचो दीस समृक्ता वेरुक्सा रॉड्रिगीस आनीक क्रिझेल्डा फेर्नांदीस देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं बरी भलायकी तांकां फाव करूं आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली राखवान सांबाळूं म्हूण मागुया. दोंद्रे हे वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता क्लॅरीन फेर्नांदीस, डॉमिनिक फेर्नांदीस, एली रोचा, मोनिका फेर्नांदीस, जॉर्ज फेर्नांदीस, आंतोनियो मार्टिन्स, फिला फेर्नांदीस, बेर्ता मोंतेरो, चेझुनो सिल्वेरा, नॉर्बर्ट विएगस. आयज साबिनमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता सांतिसिमो, मेरी जॉन, मार्टिन्स मोरोड, जेम्स रॉय, दुर्गावाडी, एनी पिंटो, वॉल्डेंबात्री, एंटनी रॉड्रिगीस, कार्दोस वाडो, रेमेडियस फाल्कांव, केरांत, जुबर मेंडीस, नोमशिंत, दिलीप कोता, नागाळी, इनास गोसाल्वीस. साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना केद भाशेन साबिमाची विणवणीन ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण पावसांक आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवेन आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बहीण मानू आयज आमकां देवाचें उतर सगळ्यांक देवा मुखार ग्रेस जावंक आपयता. देवा मुखार कशे तरेन ग्रेस ओत्मीक वाटेन वाडून आनी तशेंच जी देणी देवान आमकां फाव केल्यान ती देणी दुसऱ्या सोबे वांटूंक तो हीच कृपा हेंच बळ आमकां सण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगळ्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्यूस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी कालसाता दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे भासोत भाग्यो सदांच अखबार मारे सगल्यांक देवताक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या
Krista takutku, Krista takutku, Sofia takutku, Sofia takutku, Sofia, Sofia, Sofia takutku. प्रार्थूया. टॉल्सो बेवगीच रावन तुमचे कासकी मागणी कासकी ते सांग ते आमकां दवरा. देव आमच्या मुखार बापा, सदां तुजी भक्ती करूंक आनी कोऱ्या मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेस क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाचे भासावणे मुखार दुबावून अब्राहाम फाटी फुडें सरलो ना, पूण ताच्या भावार्थान ताका गोठायेन बोल्लो आनी ताणें देवाक वाखाणलो. तर बासायला तितले शाती पावोवंक देवाक पदवी आसा म्हूण तो बरो जाणो आसलो. देखून हे ताचे प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें. पूण ताका हें लेखोन आयलें अशें जें बरयलां तें ताचेच विशीं न्हय, तें आमकांय लागता. आमच्या सोम्या जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला ताचेर आमी बावर दवरता. तें आमकांय तशेंच लेखोन येता. आमच्या पातकांक लागून ताका जिवेशी मारूंक दिलो आनी आमी प्रमाणीक जावचे खातीर ताका पुनर्जिवंत केलो. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पुजेक भेट केली म्हणुया. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पुजेक भेट केली. इस्रायलाच्या देवाक सर्वेस्पराक वाखाणणी. आपले पोजेक भेट दिली, दोयेन ताणें सोडयली. आपल्या विचलोल्या चाकरा दाविदाच्या गोरण्यांत एका बोलवून तारुकाक सर्वेस्परान उपजयलो. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोजेक भेट केली. दुस्मानाच्या चपक्यांतली आमकां सोडूंक येतलो, आमचो द्वेश दवरतल्यांच्या हातांतली सोडयतलो. मागा आपल्या भक्तीवन संदेशकारांचे तोंडी जे ताणें बासायलोले ते आतां देवान पाडले. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोजेक भेट केली. आमगेल्या पुर्वजांची ताणें केली करूनाय. तांचे लागीं स्थापलोलो करार आज मनान हाडलो. अब्राहम आमच्या बापायक दिलोल्या सोपुताचो विस्वाशीपणान ताणें आज शिकी उगडास केलो. जबाब. सर्वेस्पराक वाखाणुया, ताणें आपले पोजेक भेट केली. उद्गार. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा, zoi, सर्वेस्परा, zoi, सर्वेस्परा. कुशे मनान जी कोण गरीब ती खरेंच भागी. सर्गींचे राज खरेंच तांचे. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, 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 सर्वेस्परा. Zoi, सर्वेस्परा, zoi, सर्वेस्परा, zoi, सर्वेस्परा.
सोबेस por तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं Luga por morin Gesù Cristaचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोव्या लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेसूक म्हणलें गुरुजी आमकां पडला त्या दायजाचो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग पूण ताणें ताका अशी साप दिली इश्टा तुमचे भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला मागीर ताणें तांकां सांगलें चोत्राय दोरात आनी सगळे तरेच्या आपस्वार्थांतलीं मेकळीं रावात कित्याक कोणाक पुस्कळ गिरेस्ताय आसली जाल्यार ताचें जिवीत तिचेर दल्लोलें ना मागीर ताणें तांकां एक वपास सांगली एक ग्रेस मनीस आसलो आनी ताच्या शेतां बाटां खूब पीक जालें तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक लागलो म्हजो पीक पाडो भरून धरूंक म्हज्या लागीं जागो ना हांवें कितें करचें आनी ताणें म्हणलें अशें करतलो म्हजे कोडे मोडून ताचे कूय व्हडलें बांदतलो आनी म्हाका पिकलां तितलेंय आनी म्हजी गिरेस्तकाय तातूंत भरून दवरतलो मागीर म्हज्या आत्म्याक अशें म्हणटलो आत्म्या म्हज्या सोबार वच सांग पुरोसो खूब माल तुजे आदीन आसा विसोगे खा पिये आनीक मौसा मार पूण देवान ताका म्हणलें पिश्या आयज राती तुजो आत्मो परत मागचो आसा म्हणटोच तुवें तयार करून दवरलें तें कोणाक आपणाक तेवे एकठांय करता पूण देवा मुखार कितें सांगूंक ना ताची गोत ही जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वागानी तुका क्रिस्ता देवा मुखार ग्रेस जावप आयच्या पयल्या वाचपांत आमी जर नदर मारली जाल्यार बागेंत पावलून रोमकारांक बरयलेली चिट्टी वेलें वाचप थंयसर उल्लेख केल्लो आसा अब्राहमाची अब्राहमान देवाचेर भावार्थ दवरलो जें कितें देवान भासायलें तितलें शार्ती पावतलें म्हूण ताका हो भावार्थ आसलो दुबावूंक ना तो आनी जेन्ना देवान ताका सांगलें तुजो देश सगलें सांड आनी हांव भासायतलो त्या देशांत तूं वाट दवर वो वच सगलें सांडटा आनीक देवाचेर भावार्थ धरूंक तो वाट चलता आनी हे भाशेन म्हजे भयण न्हू देवाक तो विस्वासी रावता आनीक भावार्था वरवीं देवा मुखार तो ग्रेस जावंक पावता आयज म्हजे भयण न्हू देवा मुखार ग्रेस जावंक दिव आमकां सगलें सांडून दिवंक आनी सोडून दिवंक सांगना पूण कितें सांगता काय पयली वच म्हजे भयण न्हू भावार्थान घोट रावंक तो आमकां आपयता जो भावार्थ आमी आपणायला तो भावार्थ जिवंक आनीक आमच्या कोरन्या वरवीं बऱ्यो कोरन्या आदारून हो भावार्थ आमी परगटूंक आनी त्या भावार्थान आमी वाडूंक दुसरे सुवातेर ज्यो आमचे लागीं वस्तू आसात जी देणी आसात वो जे गिफ्ट्स देवान आमकां दिल्ले आसात वो जे कसले टॅलंट्स आमकां दिल्ले आसात ते सगळे देवाचें देणें म्हूण मानून घेवंक वळखून घेवंक आनी देवाक सदांच दिनवासूंक देवाक वाखाणूंक न्हय व्हडपणान भरूंक आमच्या लागीं ह्यो वस्तू आसात ती आसा व्हडपणान भरूंक आपस्वार्थी जावंक पूण खालती जावंक ल्हानवीक जावंक आनी जें आमचे लागीं सगलें आसा तें देवान आमकां दिल्लें आसा देवाचें तें देणें म्हूण देवाक सदांच दिनवासूंक आनी विस्वासी रावंक तिसरे सुवातेर देव आमकां आपयता आनी देवा मुखार आमी ग्रेस जावंक जातात जी देणी देवान आमकां दिल्लीं आसात जावं ते मागीर गूण जावं ते मागीर दुडू जावं ते मागीर वस्तू जावं खंयच्या वेळार दुसऱ्याचे सेवेक वा दुसऱ्यांक पावूंक हांव आयतो आसा जें म्हजे लागीं कितें आसा तें हांव दिवंक म्हाका सोंपें जाता हांव घेवन रावना पूण उदार जाता दयाळ जाता दुसऱ्यांच्यो गरजो हांव वळखून पावता आनी तांकां हांव आदार दिता आनी हे भाशेन म्हजे भयण मानू देवा मुखार आमी ग्रेस जावंक पावता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता हो तरणाटो येता आनी हो भाव आपल्या दुसऱ्या भावाक सांग हें वांटप कर म्हूण म्हजे भयण मानू आयज सगल्याच्या कुटुंबांत हो प्रस्न आसा
आनी ह्या प्रश्नाक लागून आमच्या जण एकल्याच्या कुटुंबांत जायतीं जावं ती दुस्मानकाय उप्रासल्या अशें एकामेका लागीं उलयनात झगडीं जातात जायत्यो वस्तू घडटात. पूण आयज गरज आसा हो प्रश्न आमी बरे तरेन बसून उलोवन भासाभास करून सुटावो करूंक. नाजाल्यार आमचें एके पावटी मन जाता चड वांटप थोडें पडलें जायत्यो वस्तू घडटात. आनी म्हजे बहीण मानू हें आमच्या सगल्यांच्या जिवितांत दिसून येता. देखून आयज आमी एक निचेव करचो गरज आसा वा नियाळ करचो गरज आसा. आमच्या कुटुंबांत जे प्रश्न आसात जावं ते वस्तूक लागून या दुसऱ्याक लागून ते आमी सुटावे करूंक. कित्याक ह्या संवसारांतले आमी कांयच घेवन वचे ना. जी संवसाराची मागीर गिरेस्तकाय जावं कितेंच आमी हें घेवन वचनात. आनी आमचे पत्तून पत्तून कानार साडटा पत्तून पत्तून कानार साडटा. आनी आमी पळयता पासून जी कितले एकठांय करून दवरलेलें आसा झगडोन मरोन दुस्मानकाय करून पूण मेलो वता तेन्ना कांयच घेवन वचूंक ना. आनी आमी कितें म्हणटा मागीर तेंच उलयता चुरचुऱ्या बाबड्याचें कितें. पूण मागीर म्हजें जिवीत कितें जाता हांव कितें कोत्ता काय हांव सुदरावंक म्हज्या जिवितांत कितें करी वावरता काय ना. एक पावटी आमचें जिवीत तेंच उरता. आनी देखूनच म्हजी भयण मानू ती निमाणी वळ बरी गरजेची. आपणाक तेवे एकठांय कोत्ता पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक ना ताची गोत ही. असली गोत आमची जायना जावंक असली गोत आमची जायना जावंक म्हजे भयण मानू जें आमचे लागीं आसा तें देवाचें देणें. आनीक ह्या संवसारांत दुबाविणे ह्यो वस्तू जायो हे आमकां जाय. सो ह्या वस्तूचो बरो वापर करूंक आमी वावरुया. व्हडपण अपस्वार्थीपण पयस करुया. आनीक जर तर ह्यो वस्तू म्हाका आडखळ जातात म्हज्या जिवितांत वा म्हज्या कुटुंबांत वा समाजांत हें बरेंपण करूंक आनी बरेंपण विस्तारूंक जाल्यार म्हजे भयण मानू हांवें म्हज्या जिविताची नियाळ करची गरज आसा. आनीक उदार मन उदार काळीज आपणावची गरज आसा. तर बापाची कृपा बापाचें बळ आमकां जण एकल्याक मागुया. ते ग्रेस पिश्या भाशेन आमची गोत जायना जावं पूण गरज तें देव आमकां दितलो. गरजेच्या वेळार आमच्या लागीं आसा तें आमी दुसऱ्या सगळें वांटूंक दुसऱ्याक आदार दिवंक आनीक ओत्मीक वाटेन भावार्थान वाटेन वाडूंक आमी दर दिसाक वावरूंक. आनीक ज्यो वस्तू आसात त्योवूय वस्तू आमकां देवाचो मोग करूंक आनीक एकामेकाच्या मोगान जिवंक आमकां आदाराची जावंक बापाची कृपा आनी बळ आमकां मागुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4 C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवन हाडटा आमची काळजां तातून घालता आमची मोना म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पुतभितार देव बापाक मानता दुसरें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानान तारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे बोवीत सवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन देव आमचे मोगाळ बापा तुवें आमच्या हातांनी घाल्यात त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी तोडकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटवलेल्या हे पवित्र गुटा वरवीं आमचें मन पातकांतलें मेकळें कर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन आमेन.
सर्वेस्पर तुमची सवय असो तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया आम्ही ती सर्वेस्वरात उबारतो सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्ष आम्ही करून खावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा सासनाच देवा सोरका सोदता हेजे क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोरपता चिव्या बाबडटा ताचें पुनर्जीवन पणपर घडटा तीर बरबशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक वत रेखता देखून आतां देवदूतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Pohovi, 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 Tavarazo sorvisvordu, Sorgani sosa, vola tuja voivova, Usorgi duga soy soy, Solvis foracilami, Pietata azul, Usorgi duga soy soy. बाबा खरंच पवित्र सो केल्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी प्रगट आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बक्षान मेच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें बारावतलें हें म्हज्या उगड्यासा करात बाबट्टाचो गोट पर गोटुया सुम्याचे तुझे मरण आमी सोडटा तुझे बोलोची वळवळ आमी गोरगोटा तुझ्या येण्याक आमी ओदेता बाबा जोच्या मन्नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सर्वोच्च कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुड्या रोगो शेवतोले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवो आमच्या भाग्यन बापा फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो मेळ्ळा ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणाची इश्ट मित्रांची काकूट कर तांकां तुजी इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती भाग्यो जुजे तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो सुसेवास सामकेल आनी सोर काय तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं त्या जेसू बोबी त्या जेसू सांगता त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत बेदार बापा सोरबोंदून आनी खूब वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थन ह्या वेळार दीर घेवन म्हणुया आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायस आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणी पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार तुया करून जिवितां सबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवसोनत रेखता तर आमकां तुज्या उदक काकुती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कितें सोडकी पोथी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दोत्ता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस सुबीच्या बाबाटाचेर दिसकार म्हणजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ जी येता राजभोज चलयताय सासनाच्या सासनात आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सव्य आसा एकामेका मोगान जीवची शांती दियात देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमची ककळत कर देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी ही देवाची शरीर संवसाराचे पाप काडटा ती शरीरच्या जेवणाक आपल्या ती सगळी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण जगाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कोमयांच्या वेळार गायन गावया तुका आमची गरज D40 571 D43 पेज 71 तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुका जशे जावे तशे आमी तुका तुका आमची गरज जेजू सर्वनारा तुका जशे जावे तशे आमी तुका बेणार मनशाक शिको
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमचे बापा, या सर्गीच्या जेवणात पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोवचें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिवितार गरजेचो सगलो आदार आनी सर्गीच्या गुटाची अदीक अदीक सोपून समजणी आमकां मेळूं म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळ्या सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र मोदमशेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणे सामिगेले सामिगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां देवसाच्या कोटेपणांतली आनी पासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवू म्हूण आमी कालतेपणी मागता. आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुमरा देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोट्या ओतम्याक एमकोणांत लुटून घाल, कित्याक ते ओतम्याचो नाश करूं आख्या संवसाराक सळपडटात. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. खुशाल काळजां F12 पान 9 आनी 1, F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां